वेळसाव पंचायतीची आयतारा ग्रामसभा विविध विशयावेल्यान बरीच तापली. भितरल्या रस्त्यांचोय विशय ह्या वेळार आयलो. शक्य आसा थंय सरकारान जमीन एक्वायर करची अशी सुचोवणी समाजसेवक रॉक्वेझिनो डिसुझा हांणी दिली. ग्रामसभेन हेर विशयांचेरूय चर्चा जाली. व्हीडीसी बसकेन सचिव गैरहजर आसता म्हण थळाव्यांचो आरोप आसा. RDX गोवा खातीर वेळसावच्यान प्रसाद नाईक. ऑल ओवर गोवा इंटरनल रोडा प्रॉब्लम्स येयलो. इंटरनल रोड्स कितें जाले आतां गव्हर्मेंट हायवेक वता सगळेक वता बट इंटरनल रोडा न्हू लोकांक खूब प्रॉब्लेम. आनी आमचे विलेज हांवें चोयलां देर आर सो मेनी रोड्स इंटरनल रोड म्हाका एनओसी दिले बट थोडे म्हणटा डायवर्ट कर आनी कितें कर आनी सो हेजे आमी जायती भासाभास केल्या. इवन हांव MLA को उलयलां, जायत्या गव्हर्मेंट ऑफिसरांक उलयलां, जायत्या आदार MLA को उलयलां, मिनिस्टरांक उलयलां आनी आमी म्हळ्ळें कितें हो सुटावो रोड सुटावो केत कोण जातलो इंटरनल रोड आमी टॉकिंग इंटरनल ऑल रोड इन वेलसाव ऑल इन वेलसाव तेका आमी कितें सांगिल्लां ट्राय टू एक्वायर द लँड एटलिस्ट आतां तर म्हाका दी न्हय सो तुमी एक्वायर करा कित्याक लोकांक सफर जावपा नाका कित्याक आंबुलन्स वचना फायर ब्रिगेड वचनाय. तुजी सजेशन कितें कितें सर तुजी सजेशन कितें ऑन द म्हजें सजेशन टू एक्वायर मिटींग एज ए ग्रामसभा मेंबर हांव येयलो आनी हांवें पळयलां बट म्हाका फर्स्ट थींग आय वॉज सरप्रायज शॉक जाल म्हाका जेन्ना सरपंचाचे स्टेटमेंट आनी सेक्रेटरीचे स्टेटमेंट जो सांगिल्लें तेणें की आपल्याकडे आपण चार्ज घेयला विदाउट एनी म्हणजे सारके डॉक्युमेंट्स और सारकी चार्ज आपण घेयली ना. व्हिडिओ आपण लेटर केला. आतां 1.5 वर्सान हो स्टेटमेंट जाता पंचायताचो की तेणी चार्ज घेयला प्रॉपर चार्ज घेयला ना म्हणून. आतां प्रॉपर चार्ज कोण दिता दुसरो सरपंच आहा तो सेक्रेटरी आहा तो वयता आनी आपल्यागे सगळी चार्ज एकाउंट्स आनी सगळे असेसमेंट कितें आहा तो भितर सगळे काडा आनी दुसरे सेक्रेटरीको दिता आनी दुसरे सेक्रेटरीन घेयली म्हणटरी सेक्रेटरी पंचायत बॉडी घेता आनी दाखयता बाबा ही आपण चार्ज घेयला आनी आज सरपंचाचो स्टेटमेंट जाता 1.5 वर्सान आमी चार्ज प्रॉपर घेयली ना म्हणून. इट इज अ मिसअप्रोप्रिएशन. फाल्यां तरी तूं म्हणटा की आपण चार्ज घेयली ना आनी फाल्यां तरी तूं डिनाय जाता की म्हाका हें दिलें ना तें दिलें ना तें दिलें ना सो तुज्यान चार्ज घेवपाक जायना अनलेस सगळें रिटर्न घेयले बगर तुज्यान चार्ज घेवपाक जायना. आनी आफ्टर 1.5 वर्सांनी हो स्टेटमेंट आयकूंक येता. इट इज शॉक. आनी आज जायते इश्यू जाले हितून कळोन येता की आख्खे बॉडीचे जे चलता तें सारकें ना. प्रपोजल गायल्ले आयज आनी आतां मिस्टर रोकोझिनो उलयले ते भाशेन आय जस्ट वॉन्ट टू कंटिन्यू. आतां हांवें प्रपोजल थोडेशे गायले मार्केट ऑप्शन आमगे सोको कलेक्शन जाल ना मायकेल म्हणून गायलोले गार्बेज मॅनेजमेंट ओन सोर्स रिसोर्सीस आमी कितको जनरेट कोता ती मागीर एक सायन्स पार्का प्रोजेक्ट आसलो आमी पेंडींग रिसोर्सी MRF फॅसिलिटी रिसोर्सी अपग्रेडेशन ऑफ वेलसाव ग्राउंड आनी कितू फंड्स अलॉट केलाय 15 फायनान्साक वेदर ऑल द कमिटीज आर कॉन्स्टिट्युटेड एंड वेदर दे आर फंक्शनल आनी म्हाका मेंबरांक एक लिस्ट दिवची आनी टावरा रेंट ती म्हणटा येयनासलोले तेची स्टेटस विचारपा हांवें केन्ना तांकां क्वेश्चन घातली. आतां एक क्वेरी जावं कित्याक करूं पावलां कित्याक आमगे पंचायती हे सगळे एक्चुली इनफॅक्ट आमी VDC मिटिंगे डिस्कशन करपाक जातले. सो एवरी टायम वी हॅड 3 VDC मिटिंग्स ही न्यू बॉडी येयली तेदोसून आनी आम VDC मेंबर पूण आम मिटिंगे गेले जाल्यार आम कितें डिस्कशन करतले वो कितें क्वेरी विचारतले वो आमगे कितें इन्फॉर्मेशन घेतलो जाल्यार सेक्रेटरीन एक पासून मिटींग अटेंड केलो ना. बाय डिफॉल्ट सेक्रेटरी द पंचायत सेक्रेटरी इज द सेक्रेटरी ऑफ VDC कमिटी पूण तो तेणें एक पासून हें केलो ना. सरपंचाक आम कितें विचारलें जाल्यार सरपंच इज अनेबल टू आन्सर. ते म्हणटा आपण खबर ना सेक्रेटरी खबर आसा म्हूण सेक्रेटरी या ना तो हिंग गेलो आहा थिंग गेलो आहा. सो तो ना जाल्यार तुमी VDC मिटींग कितें आपयताय हांव म्हणटा VDC मिटींग आपयना काय तुमी दोगांयनी अवेलेबल आहाय ते थोडा आपय न्हू फॉर हेल्दी डिस्कशन आमगे ते विलेज डेवलपमेंट आहा ते. आनी म्हाका मागीर एक दिसा 26 हांव स्पेशल ग्राम सभा गेले ते थोडा सेक्रेटरी म्हाका सांगता तुगे कितें इश्यूज आहाय जाल्यार की आनी डायरेक्टली यो म्हणटा म्हाका. हांव कॅन आय गो इंडिविज्युअली एंड डिस्कस अबाउट द फूल विलेज आख्खे विलेजी सगळे आसोले न्ही सगळे मेंबर आहाय ते थोडा बरें जाता. हांव मुगे एक वचोन मुगे प्रायोरिटी दितले ते हाडले येतले ते झगडटले तूं एकले वचोन थिंग मागीर वचोन पयशे खाताय हे खाताय ते खाताय म्हणटली. वाय आय हॅव टू गो पर्सनली दे when there is a VDC meeting, when all the members are present, you also be present there. सगळी हे जाल्यार बरे भाशेन डिस्कशन जातलें न्हू. सो आजून पासून आमगेली एक पासून बरी VDC मिटींग जालो ना. दॅट इज द रिजन वाय हाचे सगळे पॉयंट्स कितें आहाय ते म्हाका जाण जावपा जाय न्हू. जस्ट फॉर माय इन्फॉर्मेशन हांवें तेका ते आज विचारलें आनी कितें विचार जालें ती रोखडी ना ते प्रिवियस बॉडीन केलोलें ते प्रिवियस बॉडीन केलोलें म्हणटाय
प्रिवियस बॉडीन तेंगे दिलोले तें दिलोले तें दिलोले इफ यू ऑल आर नॉट सॅटिस्फायड यू ऑल टेक एक्शन आतां तुम आहाय तुमको आहा पंचायत आमको ना न्हू So they are blaming the previous. previous every time the sarpanch is blaming the previous body ना तेम केलोले अरे आम ना काय मग तुम हाडले आतां तुम न्यू हाडले न्हू सो तुमगे कोण दाखोया आतां तुमगे स्ट्रेंथ दाखोय तुमगे पावर दाखोया आतां तुम आमगे कित्याक घेयना हाय आमना काय मग तुम काडली सो तुम कोण दाखोया काम तेदो तुमकां पालोर आसतलो बेश्टे पोतून आमकां बसोन थिंगा आमकां ब्लेम कोताय जाल्यार तुमकां जायना जाल्यार उठाय थिंगाची आम बस आम पोतून बसय आम कोताय आम खाटी Most of them were on development, and we have taken people's suggestions and we will work towards it.